तांचो इन्वॉल्वमेंट मेळ्ळो एसॉल्ट करपाक ते आसले त्या दिसा. सो इन्क्वायरी केल्या उपरांत तांचो रोल एकदम क्लियर जाल्या नंतर तांकां सस्पेन्शन तांची ऑर्डर इश्यू केल्या. केस केली ती सर. एक 4 जाणांक हाडून तांच्यांनी डिटेन करून तांकां मारलेले. ते भुरगे म्हणटा खुबशे आमकां हॅरेसमेंट केला, आमकां रातचे न्हिदेन ते दिसता. सो सगळे इन्क्वायरी केल्या उपरांत तांचे इन्वॉल्वमेंट मेळ्ळो. ते जे एलिगेशन्स केल्ले त्या प्रमाणे इन्क्वायरी जाल्या नंतर इट इज फाउंड टू बी दे आर इन्वॉल्व इन दॅट एसॉल्ट. आनी 2 PSI कितें आसा म्हणटा तांचो हांवें हाका धाडला हेडक्वॉर्टर्स, कारण हेडक्वॉर्टर्स इज द डिसिप्लिन ऑथॉरिटी ताची. सर यांनी कंप्लेन केल्या, कोणाची कंप्लेन आशिल्ली त्या भुरग्यांचेर ना, आणि त्याच्या ऑपोजीट दुसऱ्यांचेर कंप्लेन आशिल्ली. एक हे आयल्लो, कॉल आयल्लो की झगडी चालू आसा म्हणून रोबोटान तांकां हाडून पुलीस स्टेशनाचेर हँड ओव्हर केल्ले ड्युटी ऑफिसराक. सर खंय तरी भुरगे आरोप करता की पुलीस अल्कोहोल एजम्पशनान असले ते आसा तितून? ना, अल्कोहोल नासले. This is a breakdown of law and order. And the Chief Minister cannot remain silent unless they are people who are connected with him or they are his man who he wants to favor. These people who have been identified and suspended, they should be booked under criminal law and they should be prosecuted, they should be arrested. It is not simply suspending them and conducting an inquiry. And these days, in the last few months, we have seen police excess more frequently. And this is coming with impunity. मायणा कुडतरी पोलीस स्टेशन अत्याचार प्रकरणात आता संकेत नायक आणि गौरव नायक ह्या 2 PSI निलंबित केल्यात. ते भायर प्रतीक पुंडलीक आणि समीर सुधीर ह्या 2 हेड कॉन्स्टेबलांचेरूय निलंबनाची कारवाय केल्या. त्या आदी एका कॉन्स्टेबलाक निलंबित केल्लो. आता मेरेन 5 पुलिसांक निलंबित केल्या.